नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया दाल फ्राय। ही हांवें 1 कप तोरची दाळ घेतल्या। ही तूर दाळ धुवन दाळ कुकरान हांवें 4 शिटी काढून शिजोवन घेतल्या। दाळ बरी शिजोवन घेवपाक जाय। ही दाळ मातशी हांव स्मॅश करून घेता। दाळ मातशी स्मॅश करून घेवया। दाळीक आतां फोडणी दिवया। गॅसार हांवें आयदन तापत दवरला। तातून हांव 2 चमचे तेल घालता, अर्दो चमचो सासवा घालता, पाव चमचो जिरे, 4 लसणीचे पकळे बारीक कापून घेतल्या, 1 कांदो बारीक शिनून घेतला। कांदो बरो तळसून घेवपाक जाय। तातून 1 टमाट बारीक शिनून घालता। टमाट आमकां अशें तेलार तळसून घेवपाक जाय, मातशें शिजोवन घेवपाक जाय। थोडोसो हिंग घालता, 1 सुकी मिरसांग घालता, पाव चमचो घालता हळदीची पावडर, अर्दो चमचो घालता कोथमिरेची पावडर, 1 चमचो घालता मिरचीची पावडर। मिरचीची पावडर घालता आसतना तुमकां जितले तिखट जाय त्या प्रमाणे घालात। पाव चमचो घालता गरम मसाला पावडर। मिक्स करून घेवया। मसाले मातशे तेलार परतून घेवया। करबेलाची पानां घालता, शिजवून घेतलेली दाळ घालता। दाळ घालून मिक्स करून घेवया। मिक्स करून घेतल्यानंतर तातून आमकां उदक जितले जाय त्या प्रमाणे घालूया। चवीपुरते मीठ घालूया। आता हाका बरो खतखतो येवपाक दिवपाक जाय। अर्दो चमचो साखर घालता। ताजेर घालूया भरपूर ओली कोथमीर। ओली कोथमीर घालून मिक्स करून घेवया। पळयात दाळ बरी खतखतपाक लागल्या। गॅस हांव बंद करता। तडका दाळ तयार आसा, रेडी आसा। खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरे करू।